कॅबिनेट मंत्री दिल्ले आसा कितें प्रतिक्रिया आसा? सी वी आर व्हेरी हॅपी. आम्ही खुशी आहा की तेका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर वो पोर्टफोलियो दिल्लो आहा आनी गोंया आनी स्पेशली आमची कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट हिंगासर लोकांची व्हडली बोबाट जाता इन द मंथ ऑफ एप्रील आनी मे आनी जून. Everybody puts on their air conditioning units. इतली गरमी असता ती गरमी सोंसपाक लोकांक जायना आनी पॉवर ट्रिप्स, हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसेस वाडत आहा. तेजे भायर रिसॉर्ट्स येता, तेजे भायर हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सीस येता, तेजे भायर फ्लॅट्स येता आनी तेजे भायर ही आमची धाकटी धाकटी गेस्ट हाऊसां येता. सो पॉवर हो सदांच आमकां प्रॉब्लम जाता. आयज आम्ही 350 crores काम चालू केल्ले आहा आमच्या सालिगांव कलंगूट प्लॅटोचेर आनी हे कामान म्हाका दिसता कलंगूटचे प्रॉब्लम जे इलेक्ट्रिसिटीचे आहा, जे पॉवर ट्रिप जाता हे वयतले. ही पॉवर लायन 220 by 110 by 33 kVA ही लायन सारखी आमकां टावर लायन हिंगा येता. सारखी व्हडली लायन पळय ती फ्रॉम थिवीम स्टेशन अप टू गिरी आनी गिरीसून हिंगा येता ती अप टू कलंगूट. सो हे काम सुरवात जाल्ली आहा, फुडें गेल्ले आहा आनी हे काम फुडें व्हरतना म्हाका दिसता सेंटराची आमकां गरज आहा, फंडिंगाची. 350 crores इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर गोवा आनी हो जो तर आमचो हिंगा हे स्टेशन जालें रेडी जाल्यार आमकां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोलीम, सालिगांव, पार्ट ऑफ म्हापसा, पार्ट ऑफ हाल्दोना हिंगासून पॉवर वयतलो. म्हणजे हे एरियेकसून पॉवर थिंगा वयतलो ह्या स्टेशनांसून. आता आमकां येता थिवीसून म्हापसा, म्हापसासून नागवा, नागवासून कलंगूट, सालिगांव, कांदोलीम हे एरियांसून पॉवर डिस्ट्रीब्यूट जाता. आता मेन डायरेक्ट आमकां पॉवर डिस्ट्रीब्यूट जातली टू टावर लायन आनी हिंगासरूच न्हू वेगवेगळे स्वतेर थिंगा करून आमकां जे अंडरग्राउंड केबलिंगाची गरज आहा स्पेशली इन कोस्टल बेल्ट ह्या खातीरूय आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंडाची गरज आहा आनी स्पेशली बिकॉज ऑफ द ट्युरिझम सेक्टरान अंडरग्राउंड केबलिंग आसप इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या खातीर जो फंड आमकां जाय, जो आमी एक तेका पत्र बरोवन म्हणजे लेटर बरोवन आमचो एस्टिमेट्स जे आमी केल्ले आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी आमचो कलंगूट, कांदोलीम सगळो एस्टिमेट रेडी आहा, आरपोराचो बीन रेडी आहा. पार्ट ऑफ अंजुना आमी अंडरग्राउंड घातले, हिंगासर पार्ट्स ऑफ पार्रा, पार्ट्स ऑफ इवन कांदोलीम सर्टन एरिया अंडरग्राउंड घातलेले आहा. LT लायन अंडरग्राउंड जावची आनी तितून मिनिस्टरान आमकां हेल्प करचे हे इम्पॉर्टंट आहा. सो वी हॅव टू सी हाऊ गोवा बेनिफिट्स आउट ऑफ श्रीपाद नाईक बींग अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर फॉर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर. आमकां बेनिफीट येवपाची गरज आहा आनी ह्या बेनिफीट येताना म्हाका दिसता रायट पोर्टफोलियो गोंयांक मेवल्लो आहा आनी हो रायट पोर्टफोलियो आमी तेजो यूज करपाची गरज आहा. म्हणजे वी हॅव टू मेक यूज ऑफ दीस पोर्टफोलियो. We have to see that the funds come to the state of Goa directly from center under different schemes of the electricity department. सर ह्या आमचे लोकसभेचे आता इलेक्शन जालें तितून काँग्रेसीन खंय तरी 2000+ मतां येयल्यो. येणाऱ्या काळात तुमकां खंय तरी त्रासदायक जावं शकता म्हणजे असेंब्ली इलेक्शन. हिंगासर लास्ट 3 इलेक्शन जाल्या आनी होच ट्रेंड आहा. गेल्या इलेक्शनाक 2600 आहली, आता कमी जावन ती 2000 जाल्ली. सो हो ट्रेंड आसा तो ट्रेंड आमी चेंज करूंक शकना. हे आमचे लोक हिंगासरलो स्थानीक लोक आहा तो MP इलेक्शनाक सदांच थिंगा वोट घालता काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट. तांकां खबर आहा कॅन्डिडेट जिखना बट ते घालता. सो वी कांट हेल्प इट, वी कॅनॉट फोर्स द पीपल. सो इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. We tried our level best to give maximum votes. तरी आसतना खूब वोट दिले आमी. We have worked very hard. We have given maximum votes for श्रीपाद भाऊ BJP आणि लीड जी आहे 2000 पावल्ले आहा. पण आमकां प्रॉब्लम ना. वी आर ऑलवेज वर्किंग विथ द पीपल. द पीपल नो दॅट इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना जेन्ना कितें कामां आहा वी आर ऑलवेज देर फॉर फ्रंट टू हेल्प देम टू डू देयर वर्क्स. थँक्यू. तुमकां दिसता मंत्रिमंडळान कितें रिशफल जावं शकता? दॅट इज फुल्ली विथ चीफ मिनिस्टर अँड पार्टी. तेजेर आमचो कांय कमेंट ना. थँक्यू.